मुंबईच्या 50 वयर कम्युनिदादी आयल्यो एकठांय. कम्युनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करपाच्या सरकारी यत्नांक केलो विरोध. बेकायदेशीर कामां कायदेशीर करपाकय घेतली हरकत. आदलो मंत्री दोतोर विल्फ्रेड मिस्किताक 70 वर्सां पिरायेर आयले मरण. ताचे निमणे इत्से प्रमाण चर्चीत मीस केले उपरांत ताचे कुडीचेर जावेतात हिंदू पद्दतीन निमणे संस्कार. स्कुलाच्या लायब्ररियनान 8वेच्या विद्यार्थ्याक क्रूरतायेन बडयलो. जोती घालून लायब्ररीत गेलो होच आशिल्लो ताचो गुन्यांव. येवकार, हांव उर्वशी नायक. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. कम्युनिदाद कायद्याचे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत मांडून ते पास करचे पयलीं सरकारान आमचो सल्लो घेवचो. गोंयभरच्या कम्युनिदादीचे म्हणणे. कम्युनिदाद जमनींतली बांदकामां कायदेशीर करपाकूय तांचो विरोध आसा. कम्युनिदाद कायद्यातली दुरुस्तेक विरोध करपाक गोंयभरचे सुमार 50 कम्युनिदादी हालींच म्हापशां एकठांय आयिल्ल्यो. हाचेर अहवाल सादर करपा खातीर राज्य सरकारान 2016 वर्सा कमिशन नेमिल्लें. कमिशनान आपलो अहवाल मंत्रिमंडळाक सादरय केल्लो. मंत्रिमंडळान ताका मान्यताय लेगीत दिल्ली. हो अहवाल कम्युनिदाद कायद्यातल्या दुरुस्ती विधेयकाचो भाग जावन उरला. So when this article 652 is still in session and now you have put this report up there among the cabinet, so our request to you is do not pass this bill. Do not pass this bill without putting it in front of all the Kumdads at the convention. We want you to put this bill, put this report, what you want to do, what amendments you want to do, to कित करपा जाय तें सगळें आमचें मत कुमदादी मत तुवें घालचें आनी हें घालून मागीर कुमदादी सगळ्या मेंबरांनी तें अप्रूव करचें. The revenue from the Comunidad is been looted by the Mamledars. First and foremost, the 1 in 14 forms which have been changed by the Mamledar, the names of the Comunidads have been deleted by the Mamledars. And when the revenue which comes is not even shared with the Comunidads. Secondly, illegal fishing is going on in the Comunidad with the blessing of the Mamledars. Illegal sand extraction is going on in Goa with the blessing of the Mamledars and the collectors. कम्युनिदाद ह्यो स्वतंत्र संस्था. त्यो लँड रेव्हेन्यू कोडा अंतर्गत येनात अशें तांचें म्हणणें. Comunidad are basically agriculture bodies. So how structures can come on the agriculture body? This is what I don't understand. We have been cultivating the land of the Comunidad, and whatever revenue comes from the Comunidad is Gaonkar revenue. So we don't come under the land revenue code. मजगती चिंचोणे कम्युनिदाद कार्यालयाची अवतिकाय जाल्या. तातूंत अश्यो कांय नोंदी आसात जांची दुरुस्ती जावंकच शकना. गोंयांतल्या जायत्या कम्युनिदादींची हीच अवस्था आसा. ही कम्युनिटी आमगे रेजोल्यूशन गेला म्हणजे ही कम्युनिदाद आदले पट चलताली ते भाशेन कम्युनिदादी चलोवची न्हू. आमी आज कम्युनिदाद ऑफ शिशिनी आख्ख्या गोंयांत कम्युनिदादी उलमाताय म्हणजे ही कम्युनिदाद आहा तशी मेंटेन करची न्हू. गोंयच्या गोवोरमेंटान ही टेनन्सी एक्ट केलो. आयज शेत सगळीं अनकल्टिवेटेड आहाय आनी हेजें कारण कितें? तोळे बांदताले आमी, तोळे ऑक्शन करताले, तोळे बांदताले आनी ते तोळ्या पुजतात सगळीं तोंडाय पडटाली, बांय सुकना आसली. वॉटर रिसोर्सान ही तोळे बांदताय ते हो तोळे तुमी ऑक्शन करचें पूण ही आमकां दिवचें न्हू परत कमदारीको परत दिचें. जेन्ना कमदारी परत दिल्यार कमदार जाय दीस मेंटेन करतली. आमचे गांवांत जायते वनेल्यो वस्तू बी आसात ते रिस्टोर करून तेमकां लोकां कडेन कितें आहा तें हांव तांकां एक्जिबिशन करपाक सोदतां. आनी आमी मंथ ऑफ सप्टेंबर वॉटर हार्वेस्टिंग, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हांव एक एक्जिबिशन करूंक सोदतां ऑफ ऑल द surrounding schools of Shishini, so that they know they उदक एकठांय करून तेजे एडवांटेजीस कितें आहा ते दाखोवपाक. म्हापशेच्यान खबराकार संदीप कामुलकार आणि मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आदलो मंत्री आणि गोंयचो फामाद गायनोकॉलॉजिस्ट दोतोर विल्फ्रेड मिस्किताक सोमारा राती मुंबईच्या हॉस्पिटलांत मरण आयलें. तो 70 वर्सांचो आशिल्लो. ताचे इत्से प्रमाण चर्चीत मीस जाले आणि त्या उपरांत हिंदू पद्दतीन मंगळारा ताजे कुडीर निमणे संस्कार जावेतात. वास्कोच्या ह्या तरणाट्यान पिरायेच्या 25व्या वर्सा आपल्या राजकीय प्रवासाक सुरवात केल्ली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो तो संस्थापक उपाध्यक्ष आशिल्लो. पक्षांत वेगवेगळी पदां सांबाळ्या उपरांत 1994 वर्सा तो वास्कोच्यान आमदार म्हणून वेंचून आयलो.
1995 वर्सा काय तेपा खातीर महसूल, खेळ आणि वीज मंत्री पदय ताणें सांबाळ्ळें. उपरांत 2012 वर्सा तो भारतीय जनता पार्टीत भितर सरलो. पक्षाच्या उपाध्यक्षपदाचो भार सांबाळपा बरोबरच 2012 वर्सा ताणें मंत्रीपदाच्या दर्ज्याचे अनिवासी आयुक्त पदय सांबाळ्ळें. डॉक्टर मिश्किता फामाद गायनेकॉलॉजिस्ट आशिल्लो. वास्को तो नर्सिंग होम चलयतालो. 17 जुनाक ताका उपचारा खातीर मुंबयच्या हिंदुजा हॉस्पिटलांत भरती केल्लो. मुंबयच्यान मंगळारा ताची कूड ताच्या घरा हाडले उपरांत सगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी आनी ताचे बरे मागपी चिखलेच्या ताच्या घरा जमिल्ले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत जायते मानेस्तांनी ट्विटर आनी फेसबुकाचेरय ताका आर्गां ओपली. एक अशें व्यक्तिमत्व की खंयच्या बऱ्या कामा खातीर त्यांनी खंयसरय आसल्यार पासून खंयच्या बारीक लोकां खातीर समाजा खातीर खूब झडले, खूब काम केलां आनी समाजा खातीर बरें काम कोणाचें जावचें ह्या उद्देशान वावरपी आनी सरळ उलोवपी, खरें उलोवपी, सत्य उलोवपी अशें एक लिडर आमच्या गोंयचो जावन गेला. आमच्या मदीं तो ना. एक बरो मुगेलो इश्ट. हांव सारको शॉक. दुयेंस एक पावटी मनशां येयले, देव जाणा केन्ना ताका आपण येतलें तो प्रमाण ताका देवाक आपण येयलें. पूण जे ताणें पॉलिटिक्सांत हे गोंयच्या मैदानार खूब काम केलां, खूब लोकां पावला, खूब लोकांचें बरें काम केलें ताणें आनी एक बरो पॉलिटिशियन आमकां आज ना जालो. विली म्हणजे एक बंगालाचो मनीस. ऑलमोस्ट 30-40 वर्सां मी बंगालात काम केलें. एमजी पार्टी पळय सामकी जाल्ली तेन्ना रसरे करपाक पळय म्हज्या वांगडा पूण स्टडी तोड सरळ सामकें काळजान केन्ना कोणाचें वायट दवरलें. एमजी यूजी जेन्ना टायम आसा त्या वखदार आमचो गोंयांतले लोक हिंदू क्रिस्तांव अशें सेपरेट दिसताले. पूण विली सारक्या मनशांनी सगळ्यांक एकठांय हाडून एक प्लॅटफॉर्म केलो आनी आज जो कितें दिसता आमकां गोंयकारां मदीं बरेपण एकचार दिसता ताच्या फाटल्यान विली सारक्या मनशाचो खूब व्हडलो हात आसा. मिश्किताचे निमणे इत्से प्रमाण हिंदू पद्दती प्रमाण मंगळारा 11 वरांचेर ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार जाले. ताचे आदी 10:30 वरांचेर वास्कोचे सेंट एंड्रू चर्चीत मीस जाले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. 8वेच्या एका भुरग्याक बडोवन ताची तकली वणटीर आपटोवपाची घडणूक घडली. ताचो हात निखळा कित्याक तर तो लायब्ररीत जोती घालून गेलो म्हण. हे घडणुके उपरांत 3 दिसांनी फोंडे पुलिसांनी ढवळेच्या SS समिती स्कुलाच्या लायब्ररीयन अमित सावंता आड गुन्यांव नोंदयलो. त्या उपरांत आनीक एका चल्यान अमित सावंताक मारबडे केल्ल्याची कागाळ केल्या. शेनवार दिसा लायब्ररीत वतना मोहित रोटीवाले हो भुरगो जोती काडपाक विसरलो. हो कितें व्हडलो गुन्यांव नाशिल्लो पूण ताणें मोहिताक बडोवपाक सुरवात केली. मोहित बांकड्यार पडल्या उपरांत ताचो हात फ्रॅक्चर जालो. ताच्या पालकांनी पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या उपरांत मंगळारा पुलिसांनी सावंता आड बाल कायद्या अंतर्गत गुन्यांव नोंदयलो. पायांनी मारपाक लागलो आनी क्लासीन थापटा मारली हांगा आनी धाकटीचेर हे केलें आनी पॅन्टी म्हाका दुखलो, हाती लागले आनी हांगा लागले. मागीर भायर म्हाका एट बीन येयलो आनी पांयान मारपाक लागलो आनी थंय व्हरून आनी मारलो हांगा. कोणें मारलो तुका? अमित सावंत. कोण तो? लायब्ररीयन सर. आनी कोणा भुरग्याक ताणें असो मारलेलो पयलीं? तसो मारूं ना, फकत तेणें स्केल करून मारला भुरग्याक. असो मारीत आसता भुरग्यांक? हय आनी कितें कितें म्हणत आसता ताका मोटेलो हे. जुम्मा के दिन एक लड़के को मारा है, शनिवार दिन इसको मारा है. तो जुम्मा के दिन लड़के को मारा था ना, उसके मम्मी पापा ने मेरे को फोन लगाया, तुम्हारे लड़के को बहुत मारा है कहते सर ने, क्या एडमिट किया था क्या किया था करके. मेरे को मालूम नहीं करके मैं इसको तभी पूछा. हाँ मेरे को बहुत मारा है, इधर भी लगा है, चक्कर आ रही है, उल्टी आ रही है. तो सर मारे के बाद चक्कर आने का उल्टी आने का चालू हुआ है और ऐसा लात से मार के लेके गए हैं मेरे को और लेके जाके लात से मार के बेंच के ऊपर सुलाए हैं. बेंच के ऊपर ऐसा मारा ना लात से, जाके बेंच के ऊपर पड़ा तो हाथ को लगा, उसको इधर फसली में लगा. शुक्रारा आनीक एका विद्यार्थ्यान सावंता आड कागाळ दिल्ल्याचें स्कुलाचो हेडमास्टर श्रीकृष्ण देसायान सांगलें. फुडले कारवाये खातीर ताणें ही कागाळ हायस्कुलाच्या आस्थापना कडेन दिल्या अशें सांगलें. त्या टिचराची चूक आसा हें मान्य आसा आनी ताका हांव तुमचे फुडें हाडून आपली चूक मान्य करपाक लायता अशें म्हणून सांगलें. काल तो टिचर येवं नाशिल्लो, म्हणजे तो लायब्ररीयन येवं नाशिल्लो आनी आजून तो येवना. तो आयलो की तांकां हांवें प्रॉमीस केल्लें की तो आयलो की तुमकां हांव फोन करून आपयतां आनी तुमच्या मुखार ताका चूक मागपाक लायता.
काँग्रेसीन गुन्यांवकाराचो फोग काढला. ह्या लायब्ररियनाक ताबडतोब काडून उडोवचो अशी मागणी युवा काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हाड्डोळकारान केल्या. आज हो प्रकार आमकां एका एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान घडटा आसतना दिश्टी पडटा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, जो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा, की ताबडतोब एक्शन घेवन पयलीं म्हणल्यार आयच्या आज FIR आज ऑफेन्स हो रजिस्टर जाल्लो आसा गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा अंडर. हेजी गंभीर दखल घेवन तेणें पयलीं म्हणल्यार डिपार्टमेंटांतल्यान ताका आयच्या आज सस्पेंड करचो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा डेअरीचे 2 दूध व्यवसायी आपल्यो 2 मागण्यो घेवन बेमुदत संपाचेर वतले. पयली मागणी 1 लिटर दुधा फाटल्यान 5 रुपया दिवपाची तरतूद करची जाल्यार दुसरी मागणी गैरव्यवहार केल्ल्यान मॅनेजिंग डायरेक्टर नवसो सावंताक ताच्या पदावेल्यान ताबडतोब काडून उडोवचो. खरें म्हळ्यार ही सगळ्याच दूध व्यावसायिकांची मागणी. आमी तांचे वतीन उलयतात अशेंय तांचें म्हणणें. आपल्यो मागण्यो घेवन गोवा डेअरीचे 2 दूध व्यवसायी शेतकार आपल्या गायी सयत गोवा डेअरीचे गेटीर धरणे धरून बशिल्ले. दूध व्यवसायिकांक डेअरी कडल्यान वायट वागणूक मेळटा असो आरोप अनुप प्रियोळकार आणि संजीव कुंकळयेकारान केला. गोंयांत सुमूल आयल्या उपरांतय ते गोवा डेअरी बरोबर राविल्ले. फाटल्या 2 वर्सां सावन तांकां बोनसय मेळूंक ना आनी दरवाडय जावंक ना अशें तांचें म्हणणें. आमकां दूध दरवाड म्हणजे गायच्या दुधाक 5 लिटर दूध 5 रुपया लिटर दूध दरवाड जाय. आनी दुसरो हांगा जो भ्रश्टाचारी MD बसयला ह्या MDक तांणी ताबडतोब काडून उडोवप. ही आमची दुसरी मनीस. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर येतले, डिसिजन घेतले आनी वतले. ताजें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा तें MDन करप आसता. आतां हें इम्प्लिमेंटेशन जर करतना चुकलें आसत जाल्यार एदी व्हडली डेअरी ज्याचेर आख्ख्या गोंयचे दूधकार जे अवलंबून आसात आनी विश्वासान अवलंबून आसात, म्हणजे सुमूल आयले जाल्यारूय हे लोक तांचे कडेन वळूना. काही प्रमाणात वळ्ळे, फक्त जे फायद्या खातीर म्हणजे नवीन नवीन कोण आयिल्ले ते वळ्ळे, पूण जुने लोक कोणूच ह्या डेअरी पासून सगळे दूधकार हांगा येवन बसूं शकना. म्हणटकीर त्या दूधकारांच्या वतीन आमी आज हांगा येवन बसल्यात आनी ह्यो जवळ पर्यंत मागण्यो आमच्यो पूर्ण जायनात तवळ पर्यंत आमी हांगच्यान हालचे ना आनी हे आमरणूच उपोशण आमी हांगा करतले. काही म्हाका जर कितें जालें आसत, ह्या सगळ्या यंत्रणांतल्यान बाबतींत म्हाजें जर कितें जालें आसत जाल्यार म्हज्या फाटल्यान संजीव कुंकळकार हो मनीस ताच्या फाटल्यान ते कंटिन्यू करतलो. म्हणून आमी दोगांनी असो विचार केला की बसता आसतना दोगूय बसुया, पूण कंटिन्युएशन जें आसा पळय तें कंटिन्युएशन म्हणजे म्हज्या जिवाक जर कितें जाल्यार जाल्यार तो आसा. आज 2 आयल्या गायो, फाल्यां आनी गायो येतल्यो. म्हणजे अशें करून हळूहळू वाडत जवळ मागणे मान्य जायना तवळ पर्यंत सगळ्यो गायो हांगा हाडून बांदतलो. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. कंत्राटी कामगारांनी BSNL आड मडगांवां आंदोलन केलें. आयटकाच्या फुडारपणा खाला हें आंदोलन जालें. आडावन दवरिल्लो 6 म्हयन्यांचो पगार फारीक करपा बरोबरच काडून उडयल्ल्या कामगारांक परतून कामार घेवपाची मागणी कामगारांनी केल्या. तशेंच फुडल्या सप्तका भितर पगार दिना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या घरा वचून बसपाची शिटकावणी सेजा गोवाच्या कामगारांनी दिल्या. BSNLान कंत्राटी कामगारांचो 6 म्हयन्याचो पगार आडोवन दवरला. तशेंच पणजे धरणे आंदोलनाक गेल्ल्या अविता नायकाक मडगांवच्या कार्यालयान कामावयल्यान काडून उडयल्या. ताका कामार परत रुजू करून घेवपा बरोबरच पगार फारीक करपाची मागणी कामगारांनी केल्या. गेले 6 म्हयने तांकां पगार मेळुना, अर्न वेजीस मेळुना आनी मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल एम्प्लॉयर BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड हे मिटिंगेक येतात. सेंट्रल लेबर कमिशनर वास्को 15 दिसांनी 8-8 दिसांनी मिटिंगो चलतात. थंय एश्युरन्स दितात. पयर लेबर कमिशनरान वास्कोन ऑर्डर केल्या की हिणी ताबडतोब कॉन्ट्रॅक्टराचें जे डेपॉझीट आसा ते जप्त करचे आनी कामगारांक पगार दिवपाक जाय. जाल्यार अजुनूय ते करिनात. जेदूस लेबर कमिशनरान इंटरफियर जावन सांगलें मॅनेजमेंटाक इमिजिएटली सगळ्यांक काडले तांकां कामार घे, पूण अजून पर्यंत मडगांवच्या ऑफिसान अविता नायका घेवना. हांव 9 वर्सां जालीं हांगा काम करता BSNL एक्सचेंजीन. पयर 19 तारखेर जुनाचे आमचो स्ट्रायक जाल्लो. ते वचून आमी बेश्टी बसलीं, कांय ना कितें नारे घेवपाचे घेतले. दुसरे दिसा हांव सदां भशेन कामां जॉयन जालें आनी येतकीर तांणी सांगलें म्हाका तुका फाल्यांच्यान कामां येवपाक मेळची ना. कितें रिजन कितें कांय ना. वयर ऑफिसराक विचारपाक गेलें, कमर्शियल ऑफिसर मिस्टर रिबेलो. तो म्हणपाक लागलो GMान सांगलां. हांव GMा कडेन रफ उलयलें पूण GMान म्हाका सांगलां कामा वयल्यान काडून उडय म्हणून.
म्हळ्यार कोण जीएम म्हणून हांव वळखना आनी थंय कांय उलयलें ना कोणा कडेन आनी कांयच ना. Contract basis, yeah, but contract basis, even you don't have to give them in writing that you don't come to work, because contract is a contract signed in any case. You can't just verbally terminate someone. कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअली BSNL का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो वेंडर से है, वेंडर अपॉइंटेड सम स्टाफ्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. BSNL कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टली नहीं किया है किसी को. दुसरे वटेन पगार आडोवन दवरिल्ल्यान दिवचलच्या सेजागोवा कंपनीच्या कामगारांनी कंपनीचे गेटी सामकार एकठांय येवन कंपनीचे कृतीचो निषेध केलो. पळयात. सॅलरी घालपाक डिले करता, आमकां कांय इन्फॉर्मेशन ना, कांय ना आनी इतले जाण हांगा पुलीस दवरल्या तेन्ना हे आतां पुलीस सरकारान दवरल्या काय कितें हें आमकां कांयच खबर ना. आनी कोणाच्या प्रोटेक्शनाक हे पुलीस हाडून थंय दवरले आनी सरकार आतां कितें करूंक सोदता, मायन ओनरांक प्रोटेक्ट करूंक सोदता काय वर्करांक प्रोटेक्ट करूंक सोदता. आणि आमची जर सॅलरी जर ह्या 8 दिसां भितर मेळोंक ना तर आमी सीएमाच्या घरा वचून बसपाची आमची तयारी आसा. शेवटी सरकारचें दायित्व आमकां पोसपाचें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार. एका ट्रकान साखळे एके गाडयेक धपको दिलो आनी उपरांत एके गायकयेक ठोकली. नॅशनल परमीट आशिल्लो हो ट्रक उपरांत दिवचलच्या झांटये महाविद्यालयाकडे वचून लवणलो. सोमारा सांजच्या वेळार हो अपघात जाल्लो. ड्रायव्हर सोरो पियेल्लो. ताका राती कडेन दिवचलच्या भलायकी केंद्रात ऍडमिट केलो. सोरो पिवन ड्रायव्हिंग केल्ल्याच्या गुन्यांवा खाला पुलिसांनी उपरांत ताका अटक केलो. सोरो पिवन ट्रक चलोवप्यांची तपासणी जावंक जाय अशें एका थळाव्यान मागलें. हांव सकाळीं हॉस्पिटला कडेन आसलो. सांजचो एक 7:30 सुमार तेन्ना एक ट्रॉली येयली व्हडली कंटेनर 14 टायरांचो. इतले स्पिडीन येयलो तो काय कळना जालें. स्पीड ब्रेकर बी डायरेक्ट जम्प करून गेलो तो आनी सकयल पयलें जाल्यार कॅनरा बँके कडेन एक गाडी दवरलेली आसली होंडाची. तेजेर ताणें धपको मारून गाडी डायरेक्ट परतयली ती आनी ती तसोच स्पिडीन रावून आनी तो स्पिडीन तसोच कारापूर बिचोले रोडाक येयलो. आनी कारापूर ताणें एक गाय आसली बसलेली ते गायेचेर ताणें चडयली पांयाचेर तेजे आनी झांटये कॉलेजी कडेन ताणें ती गाडी परती उडयली. तो ड्रायव्हर इतलो टायर्ड आसलो. म्हाका अशें दिसता की पुलिसांनी प्रत्येक ट्रॉली इतले व्हडले गाडयो जे कर्नाटका, महाराष्ट्रा, HR, हरियाणा ते सगळ्यांक आडोवन जेन्ना रातचे चॅक करपाक जाय. सोरो पियेल्या गाडी सायडीक दवरपाक जाय. घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खासगी बस प्रवास आता चड फायद्याचो आनी सुखाचो जाव येता. हो फायदो करून दिवपी इलेक्ट्रॉनिक तिकेट मशिनां खासगी बसींनी वापरपाची शिफारस डॉक्टर केतन भाटीकारान केली. बसींनी बसयल्ली ही मशिनां येरादारी खात्याकडेन जोडिल्ली आसतली. ताका लागून बस प्रवासाक शिस्त येतली अशेंय ताणें सांगलें. खाजगी बसींनी वापरपा खातीर नव्या इलेक्ट्रॉनिक मशिनांचे प्रमोशन करपाक दोतोर केतन भाटीकारान मंगळारा फोंड्या पत्रकार परिशद घेतली. ताचे बरोबर हे मशीन प्रमोट करपा खातीर आयिल्लो जितेंद्र वेंगुर्लेकार, खाजगी बस धनी, ड्रायव्हर आनी कांय बस संघटनांचे प्रतिनिधी हजर आशिल्ले. ह्या मशिनांक GPS आशिल्ल्यान बस खंय पावल्या, प्रवासी खंय चडिल्लो, खंय देंविल्लो हें कळटलेंच. ते भायर तातूंतल्यान दिल्ल्यो तिकेटी वापरून इन्शुरन्स क्लेमय करपाक मेळटलो अशी माहिती ह्या वेळार दिली. बस ओनर्स, थोडे ड्रायव्हर्स, तांचे असोसिएशन मेंबर्स हांगा आयिल्ले आसात आनी हे नॉन पॉलिटिकल प्रेस आमचें. हे कारण कित्याक हांव तांच्या बरोबर आशिल्लो आनी म्हाका तांचो सदांच एक तांकां हांव सांगतालो की लेट्स हॅव अ डिसिप्लीन इन द रुलींग ऑफ बस. आमी बस चलयता ताजेर एक डिसिप्लीन उरचें आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी आज इलेक्ट्रॉनीक टिकेटींग मशीन जे महाराष्ट्रांत 40,000 मशिनां आसात हाडले. हाजो फायदो कितें ह्या मशिनाचो की बाबा खंयच्या टायमार तूं आयलो इट वील वर्क इन एक्झॅक्ट कॉर्डिनेशन विथ द गोवा गव्हर्नमेंट एंड RTO. म्हणजे बाबा तूं खंयच्या टायमार आयलो, खंयच्या टायमार तुवें टिकेटी काडल्यो, त्या मशिनान GPRS उरतले. जो ओनर आसतलो ताज्यो समजा 4 बसी आसा जाल्यार ताका आपल्या मोबायलाचेर बसून त्या 4 बसीचो धंदो कितलो जाता, कितल्या टायमार टिकेटी काडटा, कितले पॅसेंजर येता, कितले किलोमिटर वता हे एपार कळटलें. सो सेफ्टी पासून एक बाबा कॉर्डिनेशना खातीर दीस वील मेक अ ह्यूज डिफरन्स. हे मशीन महाराष्ट्रांतल्या बशींनी यशस्वीपणान वापरतात. गोंयांत ते प्रमोट करपा खातीर आयिल्लो पॉवर गार्ड इलेक्ट्रॉनिक्सचो जनरल मॅनेजर जितेंद्र वेंगुर्लेकारान मशिना बद्दल म्हायती दिली. बस धनी संजय भोबेन ती वापरपाचो हेर बसवाल्यांक उलो मारलो. पळयात. बस टिकेटिंग मध्ये ही मशीन्स नंबर 1 म्हणाल तरी काही हरकत नाही आहे आणि ती नंबर 1 सर्व्हिस देण्याचा प्रयत्न पण आम्ही तेवढ्याच प्रमाणात करणार.
एक्झॅक्ट आम्ही जी आता मिशिनांतल्यान जे आम्ही लोकांकडे कितें खऱ्या तो प्रिंट दितलो ते 15चे 20 रुपया येतले आनी लोकांनी आमकां सहकार्य करपाची तिकेट दिवन कंडक्टराक कित्याक इन्शुरन्स क्लेम येता फाल्यां कितें मायनर एक्सिडंट जाता आनी कोणाचे पार्सल उरता आमी व्हरून पुलीस स्टेशनार दितात तेन्ना पुलिसेन आमी कळयतले की इश्यू द पार्सल अगेन्स्ट द तिकेट म्हणजे त्या टायमार आपण हे गाडयेन प्रवास केला म्हणून ती तिकेट दाखय तुजी आनी तुजें पार्सल व्हर. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. शेनवारा 13 जुलयाक गोवा मराठी अकादमीत 3ऱ्या वर्सात पावल घालता. ह्या निमतान पत्रकारिता, संगीत, कविता, लोककला, साहित्य अशा गोयच्या विविध मळावयल्या प्रतिभावंतांचो भोवमान जातलो. फामाद व्याख्यातो आनी साहित्यीक क्षितीज पाटकुले मुखेल उलोवपी म्हूण हजर रावतलो. अकादमीचो अध्यक्ष अनिल सामंतान ही माहिती दिली. 13 जुलयाक दनपारां 3 पणजेच्या गोमंतक मराठा समाज सभाघरात कार्यावळ सुरू जातली. कार्यावळीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राजभाषा मंत्री बाबू आजगांवकर हजर रावतले. हातूंत आषाढ सरी ही मराठी पदांची मैफलय आयकपाक मेळटली. राज्य पावण्यावेल्या कथा आनी कविता बरप सर्तींतले जैतवंतांक मानिस्त हस्तुकी इनामां भेटयतले. या 13 जुलैला आम्ही गोवा मराठी अकादमीचा वर्धापन दिन समारंभ आयोजित केलेला आहे. इथं गोमंतक मराठा समाज हे जे त्याचं सभागृह आहे त्या सभागृहात दुपारी 3 वाजता हा वर्धापन दिन समारंभ साजरा होईल आणि या समारंभाला महाराष्ट्रातील ख्यातनाम साहित्यिक आणि व्याख्याते विशेषतः मराठी भाषेच्या प्रगतीसाठी तंत्रज्ञानाचा काही उपयोग करता येईल का या विषयावर ज्यांनी भरपूर अभ्यास केलेला आहे अशा प्रकारचे प्राध्यापक क्षितीज पाटुकले हे या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी या नात्यानं उपस्थित राहणार आहेत. प्रारंभी 3 वाजता आषाढ सरी या नावाचा सांगीतिक कार्यक्रम साजरा होईल की गेल्या काही वर्षामध्ये युवा क्षेत्रामध्ये ज्यांनी काही विशेष काम केलेलं आहे अशा युवा वर्गातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा गौरव करणं, गौरव तरुणाईचा असं या कार्यक्रमाचं नाव आहे. त्यानंतर 4:30 वाजता दीपस्तंभ हा कार्यक्रम होईल. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. 75 वर्सां पिरायेच्या जाणटेल्याक मारबडय करून ताचे पयशे काढून घेवपी 6 जाणांक कुंकळे पुलिशेन अटक केली. त्या जाणट्या कडल्यान 35,000 रुपया काढून घेवन तांणी फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. 75 वर्सां पिरायेचो जाणटो विन्सेंट पायरेस सांगता ताचे दुचाकीवयल्यान वतना 3 मोटरसायकलीवयल्यान 6 तरणाटे आयले. ताका आडयलो आनी मारबडय करपाक लागले आनी ताचे डिकीत आशिल्ले 35,000 रुपया उबारले. ह्या 6 जाणां मदले 2 जाण सांत पिरायेचे आशिल्ल्यान तांकां आपणा घरात दवरल्यात. बाकीचे 4 जाण पुलीस कस्टडीत भोगतात. पुलिसांनी त्याविशीं म्हायती दिल्या. पळयात. 4 मेजर हा पळय ते तो अनिल विष्णू इतकेकार, अंबावली केपें, जॉय इनासियो पेरेरा हो सावथ जिल्ह्या आरेलाचो, सुजीत कुमार रॉय हो अंबावली रावता आनी मुजीब पठाण मोहम्मद हुसेन हो अंबावली केपें रावता. दोगूय भाड्याक रावता ते आनी बाकीचे 2 हा ते मायनर एक्यूज. हिंगा ह्या भुरग्यांनी ताका आडयलो, आडी घातली मोटरसायकल, तो पडलो आनी ताका मातशी इंजरी जाल्या आनी एक तेकोणे स्टीक वेपन आहले यूज केल्या. सो त्या वतून तेणी ताका आडयलो आनी तेजे पयशे बॅगान पयशे आसले ते पयशे काडले. 35,000 बॅगान आहले ते पयशे काडून घेवन गेले आनी मागीर तेजो फाटल्यान चेडो येतालो. ते चेड्यान एकल्याक पळयलो हेंकां कोण गेल्या पळय ते, बट सामकें नोटीस करून आहले पूण आहले मोटरसायकल नंबर्स नोट केले. त्या वतून मागीर आख्खी रात तांकां सोदून आयज सकाळी पासून सगळें करून दनपारा पासून तांकां हाडल्या. कुंकळेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.